ना डेफिनेटली कशें आसा न्ही हो विशय जो आसा पळय न्ही हो विशय जमनीचो विशय आहा वो हांवें म्हणिल्लें आसा म्हणजे फर्स्ट आनी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जर कित्याक जर आसा जाल्यार ती आमच्या म्हापशेच्या रवींद्र भवनाक आसा कारण हांव एक कलाकार आनी तें जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आतां ऑलमोस्ट इट हॅज बीन स्टार्टड आमी कन्सर्न लेटर दिल्लें आसात बाकी सगळें काही गोश्टी जाल्ले आसा तांचेंय आमी तें ऑफिसाचो जो प्रिमायस मागिल्लो आसा तोवूय हांव एग्री आहा नो इश्यू जातलें आतां कशें आसा डेट दिवप म्हणल्यार परत मागीर तूं म्हाका परत आनी खंयचे कार्यक्रम आयलो जाल्यार तूं तेंच विचारतलो पूण डेफिनेटली जाता तितले बेगीन ह्या रवींद्र भवनाची पायाभरणी वन्स आमकां जी जमीन अलॉट केल्या नंतर तें करूया प्रोसेस खूब आसता कारण इट इज अ कोमुलदाद जमीन आहा कारण इट हॅज टू बी रुटेड थ्रू द गव्हर्मेंट आनी ती आमकां ट्रान्सफर जावपाक जाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ती लिजाचेर घेवप तशें कितें ना इट्स कोमुलदाद कशें आसा न्ही लीज हें आसा शेवट तें आमी दिता न्ही तांकां ओके इट इज ताका एक प्रोसेस आसा एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रोसेस करतलो तेंच्यांनी एनओसी दिली नंतर आनी एनओसी दिली जाल्यार आमकां ती बरी फास्ट इजी पडटलें आनी प्रोसेस जाल्या नंतर त्यो सगळ्यो काही गोश्टी जातल्यो